मंगळार 3 फेब्रुवारी सांत ब्लेज धर्माध्यक्ष आणि रक्त साक्षी, सांत आसगार धर्माध्यक्ष. मुखेल वळ ताच्या वस्त्रांकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. नियाळाक आदार. एक तरणाटो ताळ्याच्या कॅन्सराचे पिडेक सांपडटा. हो तरणाटो खूब भक्तिवंत. सांत आंतोनीचे नवेन तो चुकय नासलो. मीस आयकतालो, नवेनाचे मागणे म्हणटालो आनी सांत आंतोनीचे रेलिकेचो उमाव घेवन आपल्या ताळ्यार भावार्थान हात ओडटालो. ताका खूब विस्वास आसलो आनी भावार्थान तो मागतालो. एका दिसा एक व्हड वैज ताचे ऑपेरेसांव कोत्ता आनी कांकराचे पिडेंतलो सारको बरो जाता. सगळे सांत जेजूचे फाटलावदार आसले. जेजूच्या पावलांनी ते चल्ले आनी ताचे उतर परगटून खूब मिलाग्री आनी विस्मितां तांणी केली. आमी सगोट दर एक सांताक मान दिता आनी तांची भक्ती करता. आमच्या मागण्यांक एका दिसाक जबाब मेळटाच. जेजू विस्मितां करतालो देखून पुष्कळ लोक जेजू फाटल्यान धांवतालो. जायरस आपले धुवेक बरी कर म्हूण मागोंक येता जाल्यार 12 वर्सां रक्तपात जालोली एक बायल चलताना जेजूच्या वस्त्रांक भावार्थान हात लायता आनी तिची पिडा थंयच बरी जाता. जेजूक हें कळीत जाता तर ते बायलेक तो शांतीन वच, तुज्या भावार्थान तुका बरी केल्या म्हूण सांगता. म्हजो थाराव गोरजा आकांताच्या वेळार जेजूशी वचून पेकोवणी घेवंक वावुरतलें.